भाग्यवान पावलो तेसालोनिकारांक बरयल्लें पयलें चिठी वेलें वाचप. बाबा बयणो, सदांच खुशाल रावात, थांबा नासतना मागणें करात, जाता तें जावं, सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें तुमी तशें केलां देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरिनाकात, बाकण्यांची बेपरवा करिनाकात, पूण सगळ्यांची तपासणी करून कितें बरें तें घोट सांबाळात. सगळे तरेचे वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन मोहीत करून आनी आमचे सोन्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी गुण चूक नासतना सारकी सांबाळून तुमकां आपयल्यार तो विस्वाशी आनी पासायल्यार तो तोच शांती पावयतलो. देवाचे उतर हे सगळीं उद्गाराक लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें ते मागणे ओत्मीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे येशू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आशीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां येशू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें ते मागणे ओत्मीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे येशू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आशीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां येशू आनी तुका म्हज्या देवान धाडलो कोणी मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी गवाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं भोवायकी दिवंक म्हूण तो भोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं भोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुआंवाची भोवायकी. तूं कोण जाय म्हूण ताचे लागीं विचारून जेन्ना सुदैवानी यात्रिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमांत पावयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणीं ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें ताका म्हणलें, हांव एलिशा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्या तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो पोरण्यान एक काळो हो बांदता, हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिशा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआंवान परतीपाट केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दिता. पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदीं आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाडांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेल जॉर्दानाचे पोतोडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें वर्तमानी
My dear children, how many of you have heard the carol, Joy to the World? Raise your hands. How many of you have heard the carol, Joy to the World? Raise your hands. Raise your hands. None of you have heard the carol, Joy to the World? Okay. How many of you know to sing the carol, Joy to the World? How many of you know to sing? Raise your hands. No one knows to sing? I thought we could all sing together, Joy to the World. Anyway, I would like to have 3 children come in front of the altar. Just the front ones. Come. Just stand in front of the altar. Okay, stand in a distance like this. Okay, I will give you 3 posters, okay? Just hold them for everybody to see, okay? What is written on the first poster? Huh? J. Okay. On the second poster, what is there? What is the alphabet? O. And the third? Y. So it completes the word. What is it? Say loudly. Joy. कोंकणी भाषेने म्हणटा विशालकाय or संतोष. Today is the third Sunday of Advent, which is also known as Gaudete Sunday or Sunday of Joy. So विशालकाय is so like. आणि कित्याक आमी खुशाल जावंक जाय? कित्याक Jesus almost us. Jesus will be born. Jesus came to share us with us the message of joy and hope. No? Okay. Now in our lives, if we are to experience true joy, and if we are to be witnesses of joy to others, we need to give the place that each person deserves, no? In life. So let us look at these posters closely and see how we can experience joy in our lives and share this joy with others. Okay, Swam, first joy, just the poster. Okay, J stands for Jesus. J stands for Jesus. You can see on the poster the face of Jesus. No? Don't you see? Can you see? Yes or no? Everybody seems to be silent. Maybe we are because of your wearing mask. At least you can say, I can see Jesus. Okay. Second poster, this is the poster. O stands for others. Right? O stands for others. You can see somebody pointing to the other, in that poster. And the third poster, Y stands for you or me. Okay, the boy pointing to himself. So J stands for Jesus, O stands for others, Y stands for you or rather me. Now, in the order of priorities, the first place must always give to Jesus. If you are going to experience true joy in our lives, we need to give the first place to whom? Not to others or not to yourself, but to Jesus. Now you will say, if you are going to experience true joy, if we give the first place to Jesus, are we going to
कित्याक लागून एके भाशेन आमचेर आतांत आयला, भिरांत आयल्या. बाबडीनो अशें म्हणिल्लें आसा, joy is not the absence of suffering, but the presence of Jesus. हें मनांत दवरात तुमी. Joy is not the absence of suffering, but the presence of Jesus. And we see this in the lives of the saints. भाग्यवंतांच्या जिवीत आमी पळयता तांकां कितले त्रास पडले. जायते भाग्यवंतांक तांकां माडपीपण भोगूंक पडलें. They were burnt alive. They were persecuted, they were crucified. तांच्यो गोमट्यो कातरल्यो. But the joy that they had in their hearts, they never dampened their spirits, their joy, because they were filled with the love of Jesus. Jesus आमच्या जिविताचो नाज आनी केंद्र आसलो. Jesus was the center of their lives. They gave the first place to Jesus in their lives, and the presence of Jesus filled them with joy. We see in the lives of the apostles of Jesus, after the resurrection of Jesus, when Jesus died on the cross, they were so disillusioned, disheartened, discouraged, beyond us let they But once they experienced the risen Jesus, they were filled with joy and they went out to tell everybody about Jesus, the good news of Jesus. So my dear friends, if you are going to experience true joy in our lives, आमच्या जिवितांत खरी खुशालकाय, खरो संतोष आमी अणभवतले जाल्यार पयली स्वाद कोणाक दिवंक जाय? जेजूक दिवंक जाय. सेकंड प्लेस कोणाक? फॉर अदर्स. दुसरी स्वाद आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हांव तुका एक ल्हानशी खबर सांगता. A young lady went as a tourist to visit the Mother Teresa's home in Calcutta. She had just gone there as a tourist just to help out for a few days, to help out in the house where the sisters were rendering service to the poor, to the downcast, those who were suffering. And this young lady, when she was with the sisters, she experienced a different kind of experience that she never had in life. She saw always the sisters working with a smile on their faces. Whatever service they rendered to the people who were wounded, who were maimed, they rendered it with joy. And that was something that touched her very much. And so she wrote back to her parents, I have experienced the joy of Jesus in the life of the sisters, in the smile of the sisters. I would like to join the missionaries of charity. And so, my dear friends, this young lady who had come as a tourist, now she became a postulant of the missionaries of charity. So, तिच्या जिवितांत तिणें पळयलें कोण भाशेन सिस्टरी हांसत्या तोंडान ह्या दुखावलेल्यांची सेवा करता. आनी तिच्या जिवितांत एके भाशेन एक आवड जालो. हांवूय असली सेवा दुसऱ्यांक खुशालकायेन केली. And so, my dear friends, we see how the sisters gave the second place in their lives to others, to those who are suffering, who are maimed, and तांच्या जिवितांत they, after sharing this joy with others, they experience joy in their lives. And that is what happens in our lives. When we share joy with others, our joy is doubled. No, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी खुशालकाय दुसऱ्यांक वाडटा, आमची खुशालकाय वाडटा. My dear children, in this coming week we are going to make sacrificial offerings for the poor children. For the last 3 days of this week, on the 17th, 18th and 19th, you will be bringing small gifts for the poor children. I'm sure you will experience true joy in your life when you think of the other, when you share your gifts with the other. दुसऱ्या पासून तुम्ही त्यांना तुमचे दान करतात, दुसऱ्यांक तुम्ही तुमचो सॅक्रिफाइस भेटयतात. You will experience true joy in your life that no one can take away from you. So I hope and I pray that you experience true joy when you share your joy with others, when you share your joys, your gifts with others. And the third place should be yourself.
पयलो स्वाद जेजू, दुसरी स्वाद दुसऱ्या, तिसरी स्वाद फायनली खंय तुजे पासत. In this, there is no selfishness. And we see the life of Saint John the Baptist. जेन्ना ताचे चडशे फारिसेवांनी कांय तांचे शीस धाडले जेजू विचारलो तूं कोण? ताणें सांगलें आपूण मेसियास न्हय, आपूण एलिजा न्हय, आपूण प्रवादी न्हय. खरें म्हणल्यार he had a large following at the time when they were sent to John the Baptist. जायतो लोक जुआन बावतिस्ताची पाटलागत घाल्ली ताचे फुडें येताले वय I am the Christ फुडें येताले पूण ना ताणें आपल्याचें चिंतूंक ना. ताचे जिवितांत आमी तेंच पळयता he was appointed to Jesus. ताणें सदांच जेजूक पयली सुवात दिली. ताणें जे जेजू ताका मिसांव दिल्ले ते दुसऱ्या पासून ताणें केलें. मनशाची काळ आसा जेजू सोडून घेवन ताणें तशें आपलें मिसांव ताणें विस्वासीपणान जबाबदारेन मोगान हुशारकायेन ताणें व्हेलें. पूण जेजू मुखार सदांच ल्हान जालो, दुसऱ्या मुखार तो सदांच ल्हान जालो. ताणें आपल्या पयली सुवात दिवंक ना. he always remained last, unassuming, unnoticed. तो म्हणटा म्हजे उपरांत येवचो आसा तो म्हजे परस पळोवन ताचे बाणाची बादी सोडून हांव उरतो न्हय. हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण तो येवचो आसा तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. तो म्हजे उपरांत येतलो तशें बाणाची बादी सोडून हांव उरतो न्हय. इतलो ल्हान तो जाता, इतलो खालतो तो जाता. आनी भाशेन जिवा बावतिस्ताच्या जिवितांत ती एक्सपिरियन्स ट्रू जॉय. So my dear friends, in our lives too, we will experience true joy when we do little deeds of kindness, little words of love, help to make the earth happy like the heaven above. It's a nice saying that I read somewhere. Little deeds of kindness, little words of love, help to make the earth happy like the heaven above. And finally, I would like to quote some quotation which I read. A joyful Christian is like the sunshine of God's love, the hope of eternal happiness, the flame of burning love. My dear friends, let us be joyful Christians, radiating the sunshine of God's love to others, bringing hope of eternal happiness to others, and being the flame of burning love to others. Let us pray for His grace in this Eucharistic celebration. Thank you, children. You can keep the posters. Sugliada Miro, आमचो कवाड देवाच्या उदकांतल्यान शिवोर जाला, os कवाडांत आमी सगळीं सांगाती विचारुया. सत मानता देवा, सत्सुविदार बापाक, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक तुजे एकट्या सुदान तुमच्या सुन्याक, तो पवित्र आत्मे वरवीं गुरवी समोरो, आंकवार मारी तावर समोरो, os पिलाताका ताणें सुसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सत्सुविदारा देव बापाच्या सुन्याक बसला, प्रेता जिवे आनी मेल्ल्यांची मुंजवी करून घेतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचे भोगपणे, कुडीचें जिवन म्हूण, सासऱ्याचें जिवीत. आमेन. आमच्या सर जिविताच्या घडितांनी देवाच्या आदाराची आमकां गरज. ताची गोवाय आमी जावन तोच आमकां घडणें करता, आमकां खुशालकाय दिता. हें मनांत धरून थोडी आमची मागणी देवा मुखार आमी आतां करुया. आमचो बाप साहेब, क्रिस्मस साहेब, यादीक आनी हेर म्हत्वाची गांवां बरोवता. शिक्षणाच्या मोडार जायतो बरो वावर करता आनी करीत आसा.
हो वाव करतना सुबार अडचण्यांक तांकां फुडो करचो पडटा. तुरया वावरान मिसळ आसतना तांकां हो वाव बरे भाशेन फुडें व्हरून गोविंद दाखल्याची गोड आनी कृपा बापा लागीं मागया. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी शिकपाच्या मळार नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरून सोंपेपणान फावो करून तांकां देवाचो आदार मागया. शिक्षकांनी तशेंच देव संदेशकारांनी आपलो वेळ जाणवाय आनी उमेद शिक्षणीक आनी गरजेच्या मळार सदांच दिवन आनी आपल्या भुरग्यांक आपल्या शिक्षणाक आदार करून आनी बरी मुल्यां तांकां दिवन तांकां बाबाचो आदार मागया. नवी शिक्षण येवजण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी चालीक लावन आमचो सरकार जायतो प्रयत्न करता. तेन्ना सगळ्या नागरिकांच्या फायद्याक आनी उदार पसंताक उपकारतल्यो येवजण्यो हाडून देवाचो आदार आनी बळी घालण्याची जाणकाय तांकां मागया. शिक्षणाचो बरो भाव फुडें व्हरून आनी शिक्षण सगळ्यांक पावून आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन एंड डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ही खातीरदारी वावरता. ह्या खात्यांनी आमची भावा भयणी वावरतात. तांकां आपल्या भावान देवाचो आदार मागया. सर्गेचे मोगळ बाबा, तुवें आमकां खुशालकायेक दिसलें. तुजे सगळें तुजी खुशालकाय आमकां मेळटा ती आमी वंडोवन तुज्या खुशालकायेचें दूत आनी गवय आमी जावन आमची थोडी मागणी तुजे सगळ्या मेघांतल्यान ती तुजीच खुशी जाल्यार स्विकार कर आनी आमचे सगळें शांती पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोशा बाबा बळीनो हे आमचें बलिदान सर्ववेदार देवा बापाक मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव.
तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेची वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयली पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें ते मागणेक ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे येशू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आशीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.